नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। मुर्डेश्वर समुद्र किनारो आता पर्यटका खातीर बंद आसा। मुर्डेश्वर समुद्र किनाऱ्याचेर पर्यटकाक प्रवेश निषेध करून भटकळ असिस्टंट कमिशनर यांनी आदेश केला। मुर्डेश्वर समुद्र किनारो राज्याच्या प्रमुख समुद्र किनाऱ्यापैकी एक जावन आसा, तशेंच प्रवासी स्थळ बी आसा। हांगा सद्या हजारांचे पर्यटक भेट दितात आणि समुद्रात उतरून स्नान करचे बी हांगा सहज। जाल्यार आता पावसाळो सुरू जातात, समुद्रात पाळाचो आकार व्हड जाला आणि समुद्रात तुफान आसा आणि समुद्रात उतरिल्ले पर्यटकालो जीव वयची शक्यता जास्त आसा। हांगा लायफ गार्ड नेमणूक करून पर्यटकाले जीव रक्षण करचे कार्य सतत करत आसात। पण काही पर्यटक लायफ गार्डाले चेतावणी किंमत दिनासतना समुद्रात उतरतात आणि अवघड घडता। तेजेन पर्यटकाल्या सुरक्षते दृष्टीन जून 1 तारीख ते ऑगस्ट अखेरेपर्यंत किंवा पावसाळो सर्तपर्यंत पर्यटकाक मुर्डेश्वर समुद्र किनाऱ्याचेर निषेध करून आदेश केला। उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस श्वान दळात कर्तव्य करचे बेळ्ळी नावाचे श्वान बुधवाराक अनारोग्यान मरण पावले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बॉम्ब निष्क्रिय दळात गेल्या 10 वर्सांच्यान सेवा करताले बेळ्ळी नावाचे श्वान आपल्या कर्तव्याच्यान मुक्त झाले। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री असे प्रमुख व्यक्तीले कार्यक्रमात बेळ्ळी श्वान स्फोटक वस्तू पत्ते लावचे काम करताले। बेळ्ळी श्वानाल्या मरणाक पोलीस परेड ग्राउंडाचेर गौरव दिवन अंत्यसंस्कार केले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागला, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। विश्व रक्तदानी दिवस निमित्तान बुधवारा कारवार शहराच्या सेंट जोसेफ कॉलेजात युवकान blood-donation.in वेबसाईट उद्घाटन केलो। सेंट जोसेफ कॉलेजाचे प्रिन्सिपल डॉक्टर स्टॅनी पिंटो हेमी कार्यक्रम उद्घाटन केले। नंतर रक्तदान महत्व आणि रक्तदान करचे बद्दल जागृत अभियान जालो। blood-donation.in वेबसाईट मार्फत रक्तदान करचे व्यक्तीक सोदूक सोपे जाता। ह्या वेबसाईटात रगत गरज आशिल्ले बद्दल विनंती पोस्ट करचे आणि रक्तदानीले नोंदणूक आशिल्ले माहिती दिवन अनुकूलता करचे ह्या वेबसाईटाचे उद्देश जावन आसा। इतलेच न्ही, रक्तदान आणि रक्तदान संबंधित कार्यविधानाबद्दल लोकांक शिक्षण दिवूक हांगा शैक्षणिक ब्लॉग आसात। सद्याक हो वेबसाईट उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कार्य करता। वेबसाईटात नोंदणूक जाल्लो टीम स्थानिक NGO बरोबर सतत सहकार्य करता आणि रक्तदानी लोकांक सोदूक
मदत करता. कोणा रक्ताची गरज आसा तेमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरून आमगेल्या वेबसायटाचेर लिस्टिंग करूं जाता. मागीर आमगेले जे टीम आसा ते तेंच्यान ते इन्फॉर्मेशन घेवन सगळे लोकल NGOs आसात सर्क्युलेट करतले आनी कोणचे जे सोशल प्रोफायल्स आसात कोण रक्तासाठी काम करतात तेंक सगळ्या सर्क्युलेट जातले हे मेसेज. आनी जर आमकां मॅचिंग ब्लड ग्रुपाचो डोनर मेळ्ळो आमी तेमगेले इन्फॉर्मेशन तुमकां डायरेक्टली तुमगेले नंबराचेर धाडटले आनी ह्या वाटेन आमगेले वेबसायट काम करतले. आमी करंटली उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात हे वेबसायट स्टार्ट केल्लें आसा. नंतर आमगेले ग्रोथ जाल की न्ही आमी कर्नाटकात नंतर इंडियात हे फंक्शन करतले फुडें. जर तरी तुमकां ब्लड डोनेट करता जाल्यार फर्स्ट म्हळ्यार तुमकां 18+ रावका, खंयचे बी रोग रावूं निजो आनी 45 kg वयर रावका. आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार आमगेले वेबसायट blood-donation.in वचून तुमी विजीट करूं जाता. मुर्डेश्वर समुद्रात नापत्ते जाल्ले पर्यटकाले मृतदेह बुधवाराक पत्तो लागले. सोमाराक आपल्या मित्रा बरा मुर्डेश्वर येयले कलगटकीचे संतोष हुलीगोंडा समुद्रात पोवूंक गेले तेन्ना समुद्रात ना जाल्ले. तेमगेले शोध कार्य सुरू आशिल्ले पण बुधवार सकाळी भटकळ तालुक्याच्या बैलूर समुद्र किनाऱ्याचेर मृतदेह मेळ्ळे. संतोष हुलीगोंडा हेमका 19 वर्स वय जाल्ले. हेचे संबंध मुर्डेश्वर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. जुलै 8 तारखेक राज्याच्या सगळ्या जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमात सार्वजनिकांनी जास्त संख्येत भाग घेऊन ह्या कार्यक्रमाचो बरो उपयोग करून घेऊ जाय म्हूण जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा कानून सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष DS विजयकुमार यांनी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आशिल्ले जिल्हा कानून सेवा प्राधिकार कार्यालयात आयोजित केल्ले प्रेस मिटिंगात उलयिल्ले न्यायाधीश उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 36,976 प्रकरण आसात. त्यापैकी 1,831 केस राजी करचे प्रकरण म्हणून वळखलात आणि कितलीशी प्रकरण राजी करून घेऊ शक्य आसात. प्रकरण आशिल्ले कक्षीदारान ह्या कार्यक्रमाचे प्रयोजन घेवंक स्वता भाग घेवन प्रकरण राजी करून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. एकपटी लोक अदालतात राजी जाल्ले प्रकरणाक परत अर्जी करूंक अवकाश उरना म्हण तेमी सांगले. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವರುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.